सांखळी म्युन्सिपालिटी 10 पैकी 10 निवडून आयले. पयलीं एकटो अनअपोज आयिल्लो. 12तले 11 कावन्सिलर हे भारतीय जनता पार्टी कडेन आसा. पुराय समेस्त सांखळेकरांचे हांव आभार व्यक्त करता आणि सांखळी म्युन्सिपालिटी सांखळी शहराचो विकास करपा खातीर आमी भारतीय जनता पार्टीचे कावन्सील हे एकसंध आसतले आणि खूप मोठ्या प्रमाणात सांखळी शहराचो विकास करपा खातीर आमचे सगळे कावन्सिलर्स मोठ्या प्रमाणात काम करतले. आमचे भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष सदानंद शेट तानवडे हांच्यांनी बी स्वतः म्युन्सिपालिटी एरियात तांच्यांनी येयले, तांच्यांनी लक्ष दिले. कारण हांव कर्नाटक इलेक्शन्स आणि बाकी सगळीकडे बिझी आशिल्लो, पण आमच्या कार्यकर्त्यांच्या बळाचेर आमचे अध्यक्ष गोपाळ सुर्लकर आणि बाकी सगळे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आणि कावन्सिलर्स हे खूप मोठ्या प्रमाणे वावुरले आणि सगळ्या लोकांनी आमचेर विश्वास दवरलो भारतीय जनता पार्टीचेर म्हाजेर. म्हणून आम्ही कावन्सिल अनअपोज आम्ही पूर्ण 10 निवडून हाडपाक शकले. त्याबद्दल परत एकदा सगळ्या सांखळेकरांचे खूप खूप आभार. थँक्यू. ते सगळे मागीर अजून कसलोच निर्णय जावंक ना. भारतीय जनता पार्टी सदांच डिसिजन स्टेट लेवलाचेर जाता. स्टेट लेवलाचेर डिसिजन जातले आणि दोन्ही कावन्सिलाचे चेअरपर्सन आणि व्हाईस चेअरपर्सन ठरयले वयता. ऑफकोर्स आता ट्रिपल कोण येता जाल्यार आमी सगळ्यांक घेता. पयलीं हांव आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या लिडरशिपीचेर गोंयच्यो दोनूय म्युन्सिपालिटी आमची फोंडा म्युन्सिपालिटी भितर आमचे मंत्री रविबाब नायक आणि आमचे सांखळीचे आमदार आणि गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्यांनी पयल्या वेळाचेर, कारण सांखळी येदे व्हडलें यश आमकां केन्नाच मेळूं नाशिल्लें, पयल्या वेळाचेर आमी 12 पैकी 11 जाग्याचेर आज भारतीय जनता पार्टीचे नगरसेवक निवडून आयिल्ले आसा. आणि त्या लागून हांव मुख्यमंत्र्याचे अभिनंदन करता आणि त्याच बरोबर आमच्या सांखळी म्युन्सिपालिटींतल्या सगळ्या मतदारांचे धन्यवाद दिता. कारण तांच्यांनी भारतीय जनता पार्टीचेर विश्वास दवरलो आणि मुख्यमंत्र्याच्या नेतृत्वाचेर विश्वास दवरलो आणि तांच्यांनी सगळे पूर्ण पॅनल हे भारतीय जनता पार्टीचे निवडून आयले. ह्या वेळाचेर आमी पूर्णपणे आमचे पॅनल अशें जाहीर केल्लें. म्हणजे आमी अशें म्हणूना जो निवडून येतकच आमचो अशें न म्हणटा, आमच्या पॅनलाचोच उमेदवार निवडून आयलो. आमचे फोंडा म्युन्सिपालिटी भितर आमचे आमदार आनी थंयचे मंत्री आमचे रविबाब नायक हांच्या नेतृत्वाचेर फोंडा म्युन्सिपालिटींतल्या सगळ्या मतदारांनी विश्वास दवरलो आणि आमचे 11 निवडून आयले. एक लॉटरीचेर आमचो गेलो. तरी पण आज 15तले 10 नगरसेवक नगरसेविका आमचे निवडून आयिल्ले आसा. हांव तांचें अभिनंदन करता, आमच्या मंत्र्याचें अभिनंदन करता आणि खास करून फोंडा म्युन्सिपालिटींतल्या सगळ्या मतदारांचे धन्यवाद दिता. कारण दोन्ही जागे भितर जर आमी पळयलें जाल्यार तांच्यांनी ठरयल्लें आसा गोंयच्या लोकांक की भारतीय जनता पार्टीचेर विश्वास दवरलो. गोंयच्या नेतृत्व करपी मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतांच्या नेतृत्वाचेर विश्वास दवरलो आणि आज दोन्ही म्युन्सिपालिटी भितर आज भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते निवडून आयिल्ले आसात. आणि एकूण जर आमी पळयलें 14 म्युन्सिपालिटी पैकी 13 जाग्याचेर आज भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते त्या भागा भितर नगरसेवक नगराध्यक्ष जाल्ले आसा. आमच्या मुख्यमंत्र्यांनी सांगिल्लें आसता की इन फ्युचर जे डेव्हलपमेंट जो आसा त्या म्युन्सिपालिटी भितर तातूंत तेंचें लक्ष भितर वयतलें घालतले आणि एक मास्टर प्लॅन तयार करून, जशें फोंडा आमचे रविबाब नायक तांच्यांनी सांगिल्लें आसा की म्युन्सिपालिटीचो डेव्हलपमेंट जो आसा जो प्लॅनली डेव्हलपमेंट जातलो ताका पूर्ण मुख्यमंत्री सहकार्य करतले. मास्टर प्लॅन केल्लो आसा आणि त्यामुळे एकंदर हांवें जर हें पळयलें जाल्यार म्हाका दिसता येणारी लोकसभा निवडणूक जी आसा ह्या निवडणुकी भितर उत्तर गोवा आणि दक्षिण गोवा ह्या दोन्ही मतदारसंघा भितर भारतीय जनता पार्टीचो उमेदवार हे दोन्ही उमेदवार निवडून येतले. हातूंत मातूय दुबाव ना. आमच्या मुख्यमंत्र्याचे नेतृत्व गोंयांक लागून आणि केंद्रातले नेतृत्व करपी आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांच्या दोगांच्या कारकिर्दी भितर जे कामां गोंयभर आनी देशभर जायत आसात आणि त्यामुळे गोंयच्या जनतेक पूर्ण विश्वास आसा आणि आमी तेच सांगिल्लें की आमी गोंया भितर डबल इंजीन म्हणटात, म्युन्सिपालिटी भितर ट्रिपल इंजीन. म्हणजे आमची जर लोकल बॉडी जर आमचे बरोबर आसली जाल्यार काम करपाक एक बरें पडटलें. गेली 5 वर्सां ज्या तरेन संगीत खुर्च्यांचो खेळ जो सांखळे केल्लो आणि त्यामुळे कॅन्डिडेट सुद्धा काँग्रेसचे आशिल्ले ते सुद्धा निवडणूक जिखपाक शकले ना. अशी परिस्थिती आज सांखळे भितर जाल्ली आसा आणि म्हाका पूर्ण विश्वास आसा येणाऱ्या लोकसभे भितर बऱ्या तरेन दोन्ही मतदारसंघ दोन्ही उत्तर गोवा दक्षिण गोवा आमचे उमेदवार मोठ्या संख्येन निवडून येतले. त्या खातीर सगळ्यांत पयली आमचे मंत्री एग्रीकल्चर मिनिस्टर बाब रवी नाईक हांच्या खूप खूप अभिनंदन करता.
सगळे कावन्सिलर्स जे फोंडेचे निवडून आयल्या तांचे हांव खूब खूब अभिनंदन करता आणि गोंय सरकार तशेंच भारतीय जनता पार्टीच्या वतीन सगळ्या फोंडेकारांचे हांव आभार व्यक्त करता की तेंच्यांनी मोठ्या प्रमाणात भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराचेर आमचे मंत्री बाब रवी नाईक हांचेर विश्वास दवरून आमचे अध्यक्षय बी फोंड्यान प्रचाराच्या निमित्तान मुद्दामून थंयसर गेले तांच्यांनी बी सगळे एकत्र हाडून सगळे प्रचार केलो त्या बद्दल पार्टीचे वेगवेगळे पदाधिकारी थंयसर आमच्या सगळ्यांनी प्रचार केलो आणि सगळ्या फोंड्याकारांनी आमचेर विश्वास दवरून आमकां परत एकदां फोंडेची म्युन्सिपाल्टी भारतीय जनता पार्टी कडेन दिल्या बद्दल सगळ्या फोंड्याकारांचे हांव आभार व्यक्त करता फोंड्याचे कावन्सिलूय बी आमकां खूब मोठ्या प्रमाणात फोंड्या शहराचो विकास करपा खातीर आमी कटिबद्ध आसतले हांव परत एकदां सगळ्या आमच्या नवनिर्वाचित सगळ्या कावन्सिलरांचे खूब खूब अभिनंदन करता आणि फोंडेच्या विकासात सगळे जाण सहकार्य करतले हाची अपेक्षा व्यक्त करता देव बरें चेअरपर्सन आणि डेप्युटी चेअरपर्सन भारतीय जनता पार्टी सदांच स्टेट लेवलाचेर आमी ठरयले वता त्या खातीर आमी आमचे मंत्री बाब रवी नाईक आमचे पार्टीचे अध्यक्ष सदानंद तानवडे आणि बाकीचे सगळे मेळून चेअरपर्सन आणि व्हायस चेअरपर्सन हो ठरयलो कांयच डिफिकल्टी ना सगळे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आहा भारतीय जनता पार्टी सांगता ते सगळे जाण आयकतले एनी टेन्शन घेवपाची गरज ना साखळे सुद्धा मेळून दिशिल्ले ते सुद्धा देत कशे तरेन पळयता जेन्ना लोकसभा इलेक्शन आतां येवपाचेच आसा सो एक जायत तुमकां समेस्त गोंयकार हे भारतीय जनता पार्टीच्या बरोबर आसा कारण हे उत्तर गोवा आणि दक्षिण गोवा दोन्ही वेगवेगळ्यो म्युन्सिपाल्टी आशिल्ल्यो आणि इतक्या मोठ्या प्रमाणात तेंच्यांनी भोवमत भारतीय जनता पार्टीचे दिले गोंयकारांचो कौल हो भारतीय जनता पार्टीच्या वाटेन आसा दोनूय सीट उत्तर गोवा आणि दक्षिण गोवा हे आमी भारतीय जनता पार्टी निवडून येतले म्हणण्यापेक्षा लोक निवडून दितले हे हांव म्हणटा लोकांचे सहकार्य आमकां खूब मोठ्या प्रमाणात आसा मोदीजींचेर लोकांचो प्रेम आसा आणि गोंयांत जो विकास फाटल्या 5 वर्सांक कार्यकाळात आमी करपाक शकले मोदीजीच्या 10 वर्साच्या कार्यकाळात करपाक शकले हो विकास आमी फाटल्या 50 वर्सांक करूंक शकूंक नाशिल्लो त्या खातीर लोक जे आसा हे भारतीय जनता पार्टीक लोकांनी मतदान करतले हेची हांव आशा व्यक्त करता आणि करचे अशें हांव लोकां कडेन मागता